बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयणींनो, मनीस जेन्ना गोडजे ओचोण्या आडकोळींक पिडेक आनी कोश्टा त्रासांक सांपडोता तेन्ना तो दुसऱ्यांच्या दोयाल कोरण्याची वो आदाराची वाट पळयता. असल्या गोडजेवून भावा भयणीक आमी पावतां ताचे सोवें आमी दोयाल मोवाल जाता. तेन्ना आमी तांकां बोरवाशाचे यात्रेकार जाता. देखून आयचो विशय असो विचून काडला. दोयाळाय दाखोवया, बोरवाशांचे यात्रेकार जावुया. आयच्या दिसा देवाच्या उतरा वरवीं देव बापाची आनी देव पुताची जी दोयालाय आमकां नियाळूंक मेळटा ती आमी आपणावूंक आनी आमच्या दोयाल मोवाळ कोन्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांचो बोरवासो तिरावूंक आनी हे पोरी आमी बोरवाशाची यात्रेकारां जावूंक हे पवित्र मेसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा मागतना आयज आमी फिरगोस भोंवडीक सोबेच्या आनी समुदायाच्या वांगड्यांचो उत्सव समोरपतना देवाचो उपोट आशिर्वाद तांचेर आनी ती करतेल्या बऱ्या वावराचेर मागुया. मागुया सिमोना फेर्नांदीसाचे बरी भलायके पासत ताचे बराबर मारिया नोरोयने आनी बाळ ताची ड्युटी पेटयता ताचे पासत आनी मिसांत आमकां फोत वांटमेचे खातीर सुरवात गोद्याच्या फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. बसत भाग्यो सदांच आयकुवा मरे सगल्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो जे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं अधिकोरात म्हूण पात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Deva,
podvedar deva bapa, Deva bapa, consegui mateva, Amitukan ramaskan kota, Amitukan dilwasta, Tujator bayi bapa pasa, Amitukan wakanta. Mia Jesus Krista, baca lihat buta, Sumia deva 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 Bab kata amci kakutko jauh bos yamce magre kunge covid atmya sangati Deva baca moimi eklos tukobe eklos tusor mesmo Amen. 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 प्रार्थना आमची जोण्याकडेची मागणी उगडास करून हे मागण्यांत घालुया. देवा आमच्या सर्गीचे बापा, वाट चुकतेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाडून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बाड ताची आड वेता तें पयस करूंक आनी तो बाड तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोजेक म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तालो आयक आनी हे सुमूर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयलोल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगल्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये. कित्याक आयज तुका दिता ती सुमूट तुजे शक्ती परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाळूंक जाता. ती स्वर्गार ना म्हणटूच तुवें नोजाप जावंक म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून सांबाळच्याक आमचे वतीं स्वर्गार वचूंक तिका काला आमचेशी कोण हाडटलो? ना म्हूण ती समदिरा पेल्यान ना म्हणटूच तुवें अजाप जावंक म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून पालच्याक आमचे वतीन कोण सोमदीर उतरतलो आनी तिका आमचेशी हाडटलो. परतेंच जाल्यार उतर तुजे बोगलेकूच आसा. तुवें तें पालच्याक तें तुज्या तोंडान आनी काळजान आसा. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब कांतार करतले आमी. कालते मनशांनो सरेस्पराक सदांच तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कालते मनशांनो सर्वेस्पराक सदांच
आमची काळजां आनंदान जेतली म्हणया कलत्या मनशां लोक सर्वेस्पराक सुदार तुमची काळजां आनंदान जेतली. बेगीन म्हाका प्रस्न जाव म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दोयाल काळजाचो. तर म्हाका जाप दी, म्हजेर घाल तुजी कोनवालायेची नदर. जबाब कलत्या मनशां लोक सर्वेस्पराक सुदार तुमची काळजां आनंदान जेतली. हांव देवा गायलेलो दोलदिरो, म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब कलत्या मनशां लोक सर्वेस्पराक सुदार तुमची काळजां आनंदान जेतली. कित्याक देव सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाचीं शारां नव्यान बांदून काडटलो. ताच्या चाकऱ्यांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जीं कोण ताचो मोग करता तांकां तुवें तिकाण मेळटलें. जबाब कलत्या मनशां लोक सर्वेस्पराक सुदार तुमची काळजां आनंदान जेतली. पावलून किरोस्करांक बरयलेलें चिटी वयलें वाचप. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचणेचो माडगडो ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारान सगल्यो वस्तू रोचल्यात. दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिनवासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोटी वो अधिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगलें रोचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सप्तान पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मोदें माळगडो कसो तो पुनर्जिवन जालो. कारण ताचे सवें सगली सोपुनाय आसची म्हूण देवाक मानलें. आनी ताचेच उद्देशी ताणें कुर्सार विकरायलोल्या रक्ता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्यान सगळ्या रचनांक आपणा लागीं संदन करूंक एकवटूंक हीच देवाची कूड जाली. देवाचें उतोरें उद्गार. सुम्या तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजू कोसाक लावंक एका दुरशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तीन कितें बरयल्लें आसा? थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हळें, सगळे तुजे काळजान, सगळे तुजे आत्म्यान, सगळे तुज्या बोडान, सगळे मनान तुज्या दोनूय देहाचो तुवें मोग करचो, आनी तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशें कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजाल्यांतान देंवन येतालो. वाटेर तो चोरान आगोवण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो आनी ओद्दो मेल्लोसो सांडून तो पडून गेलो. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवन येतालो ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत त्यो शिल्यान पावन सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाडसूर सामरिकार त्यो शिल्यान वेताना ताचे जशें पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसरे दिसा ताणें 2 दिनार काडून कांदोळकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगळो कोस तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. येतेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे तायेन दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका तुका क्रिस्ता. आमी जाणाव वर्सां आदीं आख्या संवसाराक वेगळो जार चलताले मनशां मदें. तरी तर महात्मा गांधी आपणाचें लंडना शिकप कोतरी सावथ आफ्रिकाक गेलो आनी थिंगा ताका इगोर्जेन गेलो. ताका आयकूंक जाय आसलें जेजूची खबर. ताका सांगली, तुजी इगोज ही न्हय, तुजी इगोज ती. कितें सांगलें? ही गोऱ्यांची इगोज, गोरो लोक, ती काळ्यांची इगोज. म्हणटचो वेगळो जात चयताले आमी अमेरिकाक गेल्ले जाल्यार तोय वेगळो जार आमकां दिश्टी पडटालो. गोऱ्यांची इस्कोलां आनी काळ्यांची इस्कोलां, गोऱ्यांची इगोज आनी काळ्यांची इगोज, गोऱ्यांच्यो भासो आनी काळ्यांच्यो भासो. आनी आमी जाणाव कोण झगडलो काबार करपाक? तें खंयचो प्रेजिडेंट झगडलो? कोण झगडलो? ना, आफ्रिका, हांगा अमेरिकाक. मार्टीन लुथर किंग झगडलो हें काबार करपाक. आनी इतलें काबार जालें, आमी जाणाव एक प्रेजिडेंट जालो, निमणो प्रेजिडेंट. काडो तो, कोण तो? बाराक ओबामा. हें आख्या संवसाराक चलतालें. आमचे हिंदीकूय चलता, भिडांत बांदून चलतालें, आमचे हिंदीकूय चलतालें.
हांव नावेलीचो म्हज्या वाड्यान फ्रा दिलें म्हणटा थंयसर आमी जेयताले हांव सगळे भुरगे बाराबर खेळटाले सगळे भुरगे बाराबर आमी तेच इगोर्जेंत वेताले सगळे भुरगे आमी तेच कपेलांत वेताले मिसाक आनीक हे मनीस आहले आमच्या वाड्यान बार बेर केंस मारपी कितें घडलां तें हांव तुमकां सांगता रियालिटी घडोवनूय आनीक तांच्या घरांत एक काजार आहलें केंस मारताले तेंच्या घरांत एक काजार आहलें आनी आमी भोंवताले बराबर म्हणटच आमी वेता जेवणाक आपयलें आमकां जेवण दिता ताका आपयलें म्हजे डॅडी लायन चाललें तूं वचना रे जेवणाक हे आमी वचना म्हणलो बारबेरांगेर आमी वचना म्हणलो पूण असले वेगळो जर चलताले पिडांत बांदून तेन्ना आतां काबार जालें पूण हे वेगळो जर चलताले तेन्ना हो एक मनीस श्रीराम शारान गुप्ता इंडियन रायटर जायती कविता ताणें बरयली जायतीं पुस्तकां ताणें बरयलीं ही सोशल इवल्स हे समाजीक वायट आहा तें काबार करपाक आमी जाणाव इंडियनाचे मदें अनटचेबल हात लावंक जायना आमच्यान ताका हात लावंक जायना बश्टोतलो बांयो आहल्यो ते बांयान तांचे वचूंक जायनासलें ती बांय बश्टोताली म्हणटा अनटचेबल हरिजान हे उतर आमी आयकलां असलें हिंदेकूय चलतालें आजूय आहा पूण तितलें ना उणें जालां जायतें हो मनीस एक खबर बरयता दे डिजायर फॉर ए फ्लावर म्हाका एक फूल जाय आनीक एक चेडूं बेडान बांदो सुकिया नांव ताचें नांव सुकिया हें दुयेंत पडलें पिडेंत पडलें आनीक तें आपणाच्या डॅडीक सांगता डॅडी तुवें तर म्हाका एक फूल हाडलें तें देव मंदिरांत वचोन देवाक लायिल्लें आनी म्हाका हाडलें जाल्यार हांव बरी जातलीं आनी तें चेडूं आशेतालें सुक्या चेडूं आशेतालें हें फूल म्हाका येतलें म्हाका हात लावंक मेवतलो आनी हांव बरी जातलीं पूण हो मनीस अनटचेबल लो कास्ट फॅमिली तो चिंता आतां म्हज्यान तेंपलांत वचूंक जायना आमकां न्हू तो लो कास्ट आहा ते आमकां न्हू तो कसो करतलो हांव एका वाटेन म्हणजे चेडवाक ही आशा बागोवंक जाय म्हणजे दुती ताका बरें जावंक जाय ताका दिसता तें फूल लायलें म्हणटच बरें जातलें म्हणून आनीक एक रिस्क घेता पुरसां वेता जाय ते पुरसां वेता ते तेंपलांत आपुणूय त्या पुरसांत वेता आनी पुरसांत वेतोच बेडान बांदू ते यादनिका शिंपावतोच तें फूल घेता आपणा हातीन घेता आनी फूल घेवन भायर सरता तेन्ना ताणें ओळखिलो हो मनीस लो कास्ट मनीस ओळखलो थोड्यांनी आनी ताची केश घातली तुज्यान हांगासर येवंक जायना हो तेंपल फकत हाय कास्ट तेच लोकांक हाय कास्ट हाकाच हो तेंपल आनी ताची केश घातली पुलिसीशी केश घातूच 7 दीस तो बोणकोणीत उरलो आनी बोणकोणी उरतोच बेडांत बांदू इतलें म्हूण स्वता चेडूं मेलें हे 7 दिसां भितर हें चेडूं मेलें ताचें तर असल्यो वस्तू घडल्यात बेडांत बांदून घडटात असल्यो वस्तू घडटात त्या पसायची ही 3 वाचपां आमकां ताचेरूच उलयतात मोइजेस पोरजेक सांगता पोतून सांगता आनी निमणें सांगता जेन्ना मोइजेस हाटल्यान कोण येयलो कोणें हातांत घेतलें राज हू वॉज सक्सेसर ऑफ मोजेस जोसुआ हे राज ताच्या हातांत दिवच्या आदीं निमणें सांगता देवाचे कायदे पडात
देवाचे कायदे पडात आनी देवाचे कायदे उर मोडबार ना. अरे हो सांगते हाड कोणा सांगपाक उर पयस दोयऱ्यांत ना. खारे वस मातशें थिंगा दोयऱ्यांत वस बरो पिवून वस हाडपाक ते कायदे. कायदे आमकां जोगड्याच्या काळजान देवान घातलेले आसा. मोइजेस सांगता, पोरजेक सांगता, पोतून सांगता, कित्याक लोक अविस्वासी जाता देवाक, दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेता. तर अशें जालें. त्यान 10 कायदे दिले मोइजेसाक, पूण दोसशास्त्री फारिजियो तांणी 10 आहले ते 600 केले. हे कायदे 600 केले भयणान बांदून. आनी तेच नको आतां हुंयचो कायदो सारको, हुंयचो कायदो सारको न्हू, तेच नको भयणान बांदून. आनीक हो दोशशास्त्री येवन जेजूला विचारता. शास्त्री तो शास्त्र जाणा आहलो. जेजूला विचारता, गुरुजी कोसाक लावन, just to test him, not to learn, just to test him. म्हणटा, गुरुजी म्हाका सासणां जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक फाव? ताणें ताका जाप दिली, सुमूर्तीन तूं कितें वाचताय, कितें बरयल्लें आसा? आनी तो सांगता, सगळे जे काळजांत, सगळे मनान, सगळे जे आत्म्यान, बोडान जे दुनियान देवाचो मोग करचो. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसो पेल्याचो करचो. आनी जेजू म्हणटा, तुवें सारकेंच सांगलें, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. आपणाचे विचाराक कारण आसा जाणा जावन जेजूक म्हणलें, म्हजो पेलो कोण? हू इज माय नेबर? आनी जेजू ताका येवपार सांगता, गूड सामारिटन ओपार सांगता की एक मनीस जेरुजाल्यांतान जेरिको येतालो. कोण गेला जेरुजाल्या? कोण गेला तुमचो मदलो? कोण गेला जेरुजाल्या? हांवें एक काल्स घेतली जेरिको. आज पासून उजार करूंक ना. मिसाची काल्स घेतलेली आहा, आजून पासून उजार करूंक ना. 2013 गेल्लो हांव. आनीक थिंगा हें मेळटात, कितें बियो कश्यो विकपाक मेळटात, तांचे गांवच्यो त्यो भिडांत बांद. म्हणून जेरुजालेम जेरिको इज व्हेरी डेंजरस. चोरांची वाट ती. एकल्याच्यान केन्नाच वचूंक फावना. मिनिमम 2 जाण माय जाता, पूण चोर तुका रावता ते वाटेर धरपाक. आनी जेजू सांगता, एक मनीस जेरुजाल्यांतान जेरिको येतालो. आनी जेरिको येता तेन्ना भिडांत बांदू चोरांच्या हातांत सांपडलो. चोरांनी ताचें सगळें आहलें तितलें काडलें आनी ताका मार घातलो. आनी ओदो मेळ्ळो सो ताका सोडून गेले. भिडांत बांद सोडून गेले. आनी तेन्ना ते वटेन एक यादनीक पासार जातालो. ताणें पडयलो ताका, चुरचुरलो पूण कांयच करूंक ना. चुरचुरलो पूण कांयच करूंक ना. उपरांत एक लेवीत धरून एक डिकन, आमचे आदारी आसता डिकन, प्रधान सेवक डिकन, तसलो एक मनीस पासार जालो. ताणें पडयलो ताकाय चुचुरे दिसले पूण कांयच करूंक ना. उपरांत एक सामारितान पासार जालो. थंयसर पडलेलो आहलो तो जुदेव भिडांत बांद. जुदेव आनी सामारितान पडोना. आमी जाणाव सामारितान म्हणटा ते जुदेव न्हय त्या लोकां लायकाल जाल्यात, नॉन ज्यूस. आनी ताका पडोना. आनी जेजूक पासून जेन्ना एका दिसाक ताका गांवांत वचपाक जाय आहलें आनी सामारितान गांवां पासार जावचें आहलें. सामारितान ताका घेवंक ना, तो आमच्या वाटेन येनाका. पूण इतलें ताका पडोन आहलें. आमी जाणाव जेजू एक बांयची शीं येता. सामारितान बायल उदक व्हरोंक येता थंयसर. म्हाका उदक दी, ताण लागल्या. ती म्हणटा, हांव सामारितान, तूं जुदेव, आमकां तुमकां पडोना, कशें उदक मागता तूं? अशें म्हणटा. म्हणटो जेजू सामारितान घालता हांगासर, पासार जालो म्हणटा. आनी तेन्ना ताणें ताका पडयलो
सकला पडलो आहा तो ताका वयर काडलो ताका गायब पडले थंयसर वखद लायलें आनी वखद लावन ताका हे गाये बांदले आनी आपणाच्या गोड्यार घालून ताका व्हेलो हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी थंयसर सांगलें ताचो सांबाळ कर. हांव येतलो परतून फाल्यां कितें पयशे ओगडे पडले जाल्यार हांव येवन फारीक करतलो पूण ताजो सांबाळ कर. आनी जेजू विचारता भिणांत बांदू हे तेगांयचे मोदें कोण पेलो जालो असो तुका दिसता. आनी तो शास्त्री म्हणटा जाणें चुरचुरे केले चुरचुरे. यादनीक लेवीत भियेले आमकां 7 दीस मेळो मनशाक हात लायलो जाल्यार 7 दीस ताज्यान मीस योद्न भेटोवंक जायना आहलो. 7 दीस भियेलो आमी तो ताका हात लायलो आमकां आमचो योद्न भेटोवंक मेळचें ना. भियेले. रिच्युअल्स जाय आमकां रिच्युअल्स जाय रिती जाय आमकां. बट मर्सी इज एबाव द रिच्युअल्स. जेजूचे मना प्रमाणे एबाव द रिच्युअल्स. हें लेवीतूय तसोच. आनी जेजू म्हणटा तूं वच आनी तशें कर. तर पावल भयणान बांदू आयचे चिटींत कॉलोस्कारांक बरयता अशें म्हणटा जेजू क्रिस्त दिसना ते देवाचो उपकार आखे रचनेचो मालगडो ताचे वरवीं सर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात दिसतात आनी दिसनात त्यो सिंहासनार बसपी आनी चलोवपी अधिपती आनी अधिकारी. कितें घडलें बाकीन पावलो कॉलोसाक आहलो थंयसर ताणें जेजूक पोरगोट केलो आनी गेलो. मागीर आयकलें ताणें आनी कोणें येवन दुसरें कितें पोरगोट केलें. गूड स्पिरीट एंड बॅड स्पिरीट इवील स्पिरीट मास्तर भिणांत बांदू पोरगोट केलें. हे गूड स्पिरीट भोंवतात आनी बॅड स्पिरीटूय भोंवतात. बरे वतमे आनी मेळे वतमे. जेजू क्रिस्ता भायर आमकां गूड स्पिरीट जाय आमी कितें कोत्तले जाल्यार. आनी पावलो सांगता जेजू क्रिस्ता वयर आनी कोणूच ना फकत जेजू क्रिस्त वयर आहा. हे सगळें आहा तें सका आहा तेजे वयर आनी कोणूच ना तें सांगूंक सोदता आलगोडो. तर भिणांत बांदू जेजून काकूत दाखयली. काकूतसार जालो सगळ्यांशी काकूतसार जालो. कोणाकूच म्हणूंक ना. एक पातकी पासून व्हडलो आयलो जाल्यार म्हणलें पोतून करूं नाका पोतूंक तें पातक करिनाका व्हडलो पातकी पासून येयलो जाल्यार. पूण केन्नाच ताणें कोणाकूच पोतून धाडूंक ना. एक कुड्डो आयलो एक बेरो आयलो एक मोनो आयलो केन्नाच पोतून धाडूंक ना. काकूत दाखयली. ताच्या काळजांतली काकूत भायर सोदताली भिणांत बांदू. काकूत भायर सोदताली आनी काकूत आयज आमकां सांगता तुमी तशेंच करात. तो अमको आनी तुमको म्हूण चिंतिनाकात. तो हे कास्ताचो ते कास्ताचो चिंतिनाकात. तो ते परजेचो हे परजेचो चिंतिनाकात. सगळीं म्हजी देवाचीं भुरगीं हांवें संवसारांत आहा तितलीं म्हजीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं. योंतर करिनासतना आमी सगळ्यांची सेवा चाकरी करूंक जाय अशें आमकां म्हणटा. तर हें देणे मिसांत आमकां मागुया. उबे रावया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गान पेटणीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्रेस पुताक आमच्या सुमयाक
सन्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. बापाची दयाळाय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं आपले पोरचे सोवे देवाचे दोयाळेचे रूपकार जावं आनी ह्या वरवीं त्या बोरवश्यांचे संदेशकार जावं तांकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे आनी पोरजेचे बरेपणा खातीर वावुरतना सगल्या धर्मा सोवें आनी दुर्बळ धाकट्यां सोवें दोयाळ मोवाळ जावं तांकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी पिडेक लागून कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणीची आमी मोगान सेवा करून तांच्या कोश्टा त्रासा वेळार तांचो भरवोसो देवाचेर धरूंक तांकां आदार दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आयज आमी फिरगोस गवळीक सोबेची आनी समुदायांचो उत्सव मनयता. देवान तांच्या बऱ्या वावराचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक आमचे फिरगोस गवळीक सोबेचे वांगडी आनी आमी समुदायाचे वांगडी देवाचे दोयाळ्याचे रूपकार जावं देवाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी सरस्प्रा देवा तुजे पोरजेन तुका उबारलोली मागणी दयेन आयक. तुजें उतर सदांच आयकूंक आनी आमचे दयाळ मोवाळ कोन्या वरवीं बोरवांशाची यात्रिकारां आमकां कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गायन घेवया C8 पेज नंबर 31 C8.
म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या देवा सर्वेस्पर मान. सर्वेस्परा तुका उलो मारतलेचे पवित्र सुबेचे देण्याचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आनी उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करून खावप. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा सर काळें सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासनाच्या जिविताचें आमकां मेळटा खात्री. जे पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, जेजू तुजें पुनर्जिवंतपण प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्या आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवांशां रावता. ते पासातान देवता बराबर त्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ते आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश पोरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुडपोरगो तुया. बापाजेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गोश वयतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले पयशे बेचो उगडास कर आनी पिल्यो आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेर आमचे गवडी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्तांक पडझडीत मुखाम आपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. आंकवा मरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजे सपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवास आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वनुरांनी भयभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें कर शिकयलां. हे मागण्यांत जेजू खातीर म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तकांत तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात. दयाळायेन ताणें आमकां सोडयलीं. दयाळायेन ताणें जेजूक आपणाचो एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. इतली काकूत्यान आमच्या सभेन दाखयली आनी काकूत आमी भोगतां दिसा दिसपटी घोडेचे घोडे ही देवाची काकूत भोगतां. ही काकूत दुसऱ्यांक वांटूंक हें देणें मागून सगळीं आमच्या पामणेया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी शास्त्रांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अतिरिक्तांव तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दीस घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ. जो शेत आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. हे शेळीचे जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका
हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थया. सर्गीचे बापा, आजच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडों हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं. बसया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 30,485 रुपया. दाबोलीं कपेलां 2,720 रुपया. सगळें धरून 3,0205 रुपया. येता तो आयतार जुलयाचे 20 तारखेर 16 आयतार सैबा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार. पयलें मीस 6:45 सेंट रिजा ऑफ कलकत्ता समुदाय देवसा घरांत मांडावळ करपी आनी 8:30 भुरग्यांचे मीस जावन आसा पॅरिश यूथ मांडावळ करपी. पवित्र संस्काराक बोजवण दर बुधवाराक सांजे 6:30 आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30. आमची मिसां जातात आयताराची शेनवाराक सांजे 6 इगोर्जेंत आनी दाबोलीं सांताक्रूज 6:30. पयलो शेनवार दर शेनवाराक ऑल्टस वर्सांची मिटींग आहा सांजे 5 17 जुलयाच्या फावंडेशन डे ऑफ चर्च मी सकाळीं 7 जातले. 18 जुलयाच्या पयल्या 9 सांतानांचे सकाळीं 7 जातले. फेस्ताचे मीस 27 सकाळचे 8:30 जातले. 27 जुलयाच्या ग्रँड पेरंट्स डे शेपाय शेमायेचो दीस आमचे फिरगोजेन दोतोनीची भुरगीं मानयतलीं. शेमाय शेपायचें नांव तुमच्या वाड्याच्या PPC वांगडा कडच्यान दिवची. कोणूय हे कार्यक्रमाक आदार दिवंक सोदता जाल्यार इगोच्या ऑफिसांत वा दोतोनीच्या कोऑर्डिनेटर हाताच्या लागीं दिवची. शेमाय शेपाय वांटो घेवंक सोदता जाल्यार. 19 जुलयाच्या ब्लेसिंग ऑफ द चर्च मी सकाळीं 7 उगडास आमचो. 20 तारखेर फुडल्या आयताराक सगळ्या नव्या काजाऱ्या जोड्यांक तशेंच दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवयक बापायक मिटींग 8:30 मीस जाल्या म्हणटूच. 20 तारखे जुलयाच्या 400 वर्सां आमचे प्रोग्राम क्रिस्ती उत्सव रेजिना मोदी आसय दोंगरी सॅक्टर आनी चिकालीं पंचायत हॉलांत 4:30 जातलो. वांटो कसो क्रिस्तोवाचो सेकंड डे कोकोनट पाल्म आर्ट वर्कशॉप आमचे विलेज पंचायतांत 18 3:30 ते 5:30. 19 10 ते 1 आनी उपरांत 2 ते 5:30. आमचे समुदाय 13 जुलयाच्या सेंट रिजा कलकत्ता समुदाय देवसा घरांत फ्रांसीस लिद्या मिनेज हाच्या घरांत 5:30. 13 जुलयाच्या माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन मिनीन फेर्नांदीस हाच्या घरांत 5:30. 13 जुलयाच्या सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक एट फ्रांसीस जोसेफ हाऊस 5 PM. 13 जुलयाच्या सेंट एन समुदाय माटवे वालेरियन फेर्नांदाच्या घरांत 5:30. 13 जुलयाच्या आवलेड्या वायलाक आनी समुदाय रेंद्राबाट सेबास्टियन लुकास हाच्या घरांत 5:30. 14 जुलयाच्या सेंट जोसेफ समुदाय कपेल बाट बेलिंदा दियासाच्या घरांत 5:30. मीस 14 सोमारा दीस 7 नाताल्या मार्तिना कोरेया पयल्या वर्साचें. इगोजेक डोनेशन आयिल्लें आसा. कोणें बरें देखणारान 10,000 दिल्या. देवान ताचे आशिर्वाद घालचो. आयज 3:30 मोरोण मारिया बेनेदिता कुलासच्या पासत.
16 जुलयाच्या कार्म सायबिणीची परब आमचे सिस्टर क्लॉइस्टर कार्मेल आहात हांगासर तांचें परबेचें मीस जातलें सांजे 5 वरांचेर सगळ्यांक आमंत्रण आसा तेजे भाशेन समुदाय जातील होली फॅमिली समुदाय नाकेली 17 जुलयाच्या 6:30 वरांचेर आलिश पेरेरा हाच्या घरांत उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे कारण घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7. Gesù kamche modelo eka meka pidina più mi potugara lasciamo capuccio cibo Gesù kamche modelo eka meka pidina più mi potugara lasciamo capuccio cibo Gesù mogarostro amidoya bella chakri Gesù geli bella chakri amigoya